आयज हांगासर कोलवाळे जंक्शन जे बिनानी जंक्शन म्हणटा आमी कोलवाळे झेडपीन डेप्युटी कलेक्टराक एक रिप्रेझेंटेशन दिल्ले बाब कपिल फडते हांकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्ले की हांगासर जे लोकांचे मागणी आहा हांगासर लोकांचे आतां सुद्दां पयले आमी गाडयो कितले स्कीड जातात हांगासर त्यो आनी भितर आनी भायर सरपाक जशें नाल्यार आयज प्रिती इंटरनॅशनला कडेन जाल्ल्या लोकांक बरो 1 किलोमिटर फुडें वचून तो येवचो पडटा। येणाऱ्या काळान हे कोलवाळच्या लोकांक रेवोडच्या लोकांक नादोडच्या लोकांक पिरणाच्या लोकांक आनी बाकीचे हे सायडीकसून वजरे वयतात हे सायडीकसून असनाडे वयता हे सायडीकसून पालीन वयता हे सायडीकसून केळीन वयतात हिवे वयता ह्या लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणजे हांगासर भितर कशें घेतले हे आमी खूब फावटी हेचेर विचार विनिमय जाल्लो कोणूच सारखे आयकना म्हणून आमी निमणे डेप्युटी कलेक्टराक पत्र बरयले जेटराक पत्र बरयले आनी त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान हांगासर स्वता आपूण हजर रावन इंजिनियरांक तशेंच बाकीच्या ऑफिशियल्सांक हाडून हेचेर सॉल्युशन कशें काडटले हे आमी जाणून घेतले। सॅटिस्फॅक्टरी आहा पूण ह्या सरकाराचे जे काम चल्लेले ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचे जे काम चल्लेले आहा हेचेर आमचे लोक सॅटिस्फॅक्टरी ना। जे नॉर्म्स पाळपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे नॉर्म्स आहा आरटीओचे नॉर्म्स आहा जे पोर्ट वॉल्स आसतले बाकीचे सेफ्टी मेजर आसता हायवे करता आसतना किंवा खंयचो रस्तो करता आसतना थंयसर लोकांक बरे तरेन निर्देश फलक आसपाक जाय बाकीच्यो गोष्टी आसपाक जाय ह्यो हांगासर खंयच दिसना। काल पयर सुद्दां कोणी तरी एक कपलान गाडी रातची ट्रकाचेर मांडलेली आहा अश्यो करून जायत्यो अपघात घडटात आनी एक घडचे न्हू हेका लागूनय म्हाका दिसता हांव तांचो खूब आभारी आहा। तांच्यांनी लोकांच्या ह्या काळजी घेतली आमचे म्हणण्यार तेणीन आपलो साथ दिलो म्हणून हांव खरोच तेजो आभारी आहा। बरें काम करता तो। तशेंच आयज तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की आमकां एक थोडे दीस हो रोड बंद करून दियात हांगरसून आनी फुडें आमकां पंचायती कडसून रोड आहा हो सगळो आमी हो स्ट्रेच जो आहा हो म्हापशा वचपाक हांगरसून कितें म्हणटा तो सायड रोड सर्वीस रोड हो सर्वीस रोड हांगा काडून दिता म्हटलं आनी दुसरो तसोच फुडें वते वचून 100 मिटरान टर्न मारप तो जाल्या उपरांत तो टेम्पररी आसतलो तेच्या उपरांत जो महात्मा ज्योतिबा फुले आहा तेच्या पोंदसून हांव नको तेंच्यांनी लोकांची घरां एक्वायर केल्या वो ना हो लोकांचो विशय हांव मागीर काडलो। डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आपल्याक रिप्रेझेंटेशन करत प्रत्येक पंचायतींसून आपूण लक्ष घालता बरी गोष्ट आहा। म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान हांगासरलो हो जो प्रश्न सुटपाक जाय आसलो एज लोक सगळे हांगासर रस्त्यार येयले लोकांनी साथ दिलो हांव हे सगळे गांवच्या लोकांक थिवी मतदारसंघाच्या सगळे लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। एक्चुअली ते डिवायडर हांगासर करिना डिवायडर परत 100 मिटर फुडें करपाक सध्या तरी टेम्पररी करता आनी तेच्या उपरांत तेजेर नियाळ जातलो तेजेर ते एक्सिडेंट जर घडटात वा बाकीच्यो गोष्टी घडटा जाल्यार ते मागीर तो फुडलो स्ट्रेच जो आहा पोंदसून व्हरपाचो कित्याक रस्तो म्हणना फुडें तो एका दिसान जावचो ना ताका टायम वयतलो पूण इन मीन टायम आमकां थंयसून दिता म्हटलं तेंच्यांनी आनी तेच्या उपरांत अंडरपास काडटा म्हटलं ते तो जो थंय फुडें ब्रीज आहा पळय तेजे अंडरपास काडटा म्हटलं तो बारीक ना तो व्हडलो करता म्हणून सांगता तोच विशय आमी मांडलो तेंच्या कडेन तो 6 मिटर आहा म्हणटा तो 7 काय 7.5 मिटर करता म्हणून सांगता। तुम्ही सॅटिस्फाय आहात लेटर केले आणि त्या लेटराच्या प्रमाणे आमकां डेप्युटी कलेक्टरान लेटरूय अशी केली आयज हे घेवया म्हणून आमी हांगासर सगळ्यांक आपोवया कॉन्ट्रॅक्टरांक एका तेका आनी लोकां मदीं डिस्कशन करया त्या प्रमाणे ते आयज येयले हांगासर आनी हो रस्त्याचे आमकां सगळें ब्रीफ केलें तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर बिन्ट्रॅक्टर येवन पूण हें कितें जालां सगळें सत्ता हे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक केन्ना तांकां उगी रावचे ना कितलोय दबाव आमचेर हाडून आमच्यो पंचायती आसूं आनी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं वो कोलवाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी झेडपीचे आसूं आमदाराच्या दबावाचेर वा बीजेपीच्या दबावाचेर केन्नाच येवचे ना। हांगसर आमकां रोड जाय भितून भायर सरपाक ते तेंच्यांनी हांगसर फ्लायओव्हर करूंक मेळना फुडें दिता म्हणून फ्लायओव्हर करून तो फुडें फ्लायओव्हर तो फिजिबल आसतलो तुमकां तेणें सांगलां आसा म्हणून आमी उलयता मिटींग घेता म्हणून सांगलें आतां आनी त्या प्रमाणे आमी सांगता म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय नोटिफाय केला म्हणून सांगतात ते पूण केलोच म्हणून जायना वचपाक येवपाक भितून खंयची हें जाय पळय तो एक्सेस जाय तेजी वीथ कितली आसा ती जाय आमकां
सगळे तर सारखे आसातूच जाल्यार तो फिजिबल जातलो न्हू नाल्यार फुडें पळय जालां आमचे फुडें प्रिती इंटरनॅशनल हेच्या कडेन तेन्ना तशें जातलें आमकां म्हणून आमी हो कारण आमचें हांगसर जमपाचें आनी हें करपाचें तें बेल्टांसून रोड क्रॉसिंगाक सगळे आमचे कोलवाळे लागता रेवाड्या नादोड्या पिर्णा हय ही सायड सगळ्यांक मोस्टली यूज जाता त्या कारणान खुबशे लोक आमगेर येयल्ले आनी म्हाका म्हणाले आमी कितें करया ह्या रोडाक आमकां कांय तेंच्यांनी दाखोवंक ना खंय बायपास आसा खंय कितें आसा पळय त्यांनी हो तर रोड सारको डेंजर पोझिशनान आनी हेच्या पयलीं हांगसर एक्सिडंट बी सगळे जाताले त्या कारणान म्हाका हय मेल्ले आसा लोक खूब जाण हांगसर पयलीं त्या कारणान लोक हांगसर आमगेर येवन म्हाका म्हणाले बाबा कितें करया आमकां एक मिटींग जाय तुज्या वांगडा आमी घेवया कोणागेर घेवया कितें करया घेतली आमी मिटींग आनी लोकांनी एक डिमांड घेतलो तूं फुडें सर आनी हांगसर कितें तें सोल्युशन काडया आमी पडले जाल्ले हे जाले आमकां फुडें तेजो हें नाका आमकां फुडें बरें जाल्लें जाय आमच्या भुरग्या बाळांक बरें जाल्लें जाय म्हणून आमकां आयज सोल्युशन तर काडी जाल्यार आमकां येणाऱ्या काळान उपकारतले त्या कारणान आमी मागला की आमकां कितें तरी सोल्युशन दिया म्हणून तेंच्यांनी हांगला फुडें जे आमकां कितें तरी रोड क्रॉसिंगाक हें करता म्हणून आतां टेम्पररी हांगसर कितें तरी घालता आनी हो रोड एक्सेस आतां प्रेझेंटली करून दिता म्हणून खुबशे हे जाले की हांगसर कितें दबावाचेर येतात म्हाज्या वांगडा सुद्दां कोण भोंवता तेंचे आमदार सध्या एलिगेशनां करता बाबा तुजे पिर्णा नादोरा रेवारा त्या हॉटेलांतल्यान येता पळय त्या रोडांनी हांगासर भायर सरतलो जाल्यार सगळो शेकडो पडला हांगा गाडी येता आतां टू व्हिलर तितले येवन हांगासर सर ड्रायव्हर आसा शेकड्याचे विसरता हायवेचेर चलले खूब एक्सिडंट जाला खूब लोक पडला हांगासर अजून मरोंक ना देवाचे कुरते मरोन पडटा खूब लोकांक कित्याक लागून ही देंवती हांगा कांय सिग्नल पासून ना बाबा हांगा फुडें कितें हे बेसामा कितें कांयच ना ह्या हाका लागून हे लोक ना हांगासर कितें करून रस्तो सारको करूंक जाय न्ही हो रस्त्याची कंडिशन चलोंक गेल्यार 5 स्लीप जाता चळाव आहा हांगासर ते लोक कटींग करून करता म्हणटा 8 दिसांनी करता जालें नाका आतां हे आमी हांगा रस्त्यार आयले म्हण ते आतां 8 दिसांनी म्हणटा नाल्यार हेच उरपाचें 2 वर्सां जाय परमनंट सोल्युशन जाय जाल्यार कितें करचें परमनंट सोल्युशन गरजेचें पळय तें कटींग करचें पडटा रोड कटींग करून म्हणटा आमचे प्रमाणे इंजिनियर कितें करता तो इंजिनियर तेंच म्हणटा हांगा आमी कटींग करता कटींग करपाक कितलो तेंप लागता हायवेच्यान क्रॉसिंग करतले जाल्यार कशें कितें हायवेचेर क्रॉसिंग जाली बोर्ड धरचो पडटा सिग्नल बोर्ड स्टॉप एंड क्रॉसिंग बोर्ड घालचो पडटा हायवेचे आतां ते जाणो हांगा सायड रोड आहा ती सिग्नल घालपाक जाय देर इज सायड रोड कमिंग फ्रॉम लेफ्ट is it feasible for highway to put signal? Pardon? Highway is driven by the drivers based on the signals. Signal is the top step. The signal will solve the issue. It should solve. Certainly. But this has to be cut. So that there should not be this slope. And this slope is going to आम्ही हांगा आसतना scooter सरा जिला स्लीप जाता तो आतां सांगता ते वयरून पडल्या तुका पांय विचार आहा मरतले पळय तेन्ना मागीर आमी जागे जातले कोण मरतो आनी दुसरें कितें जाता ब्रेक मारली की ना गाडी सर हायवेचेर चल्ली